आमची बास कोंकणाम सोगाव. म्हज्या मोगाच्या वनेरांक हांगासर आसाच्या तुमकां सर्वांक म्हजो प्रणव. त्या 1 फीट लांबायाच्या सालॉरसाची इमाजीक तांणी परत परत हलयले. तो हलो ना. तोच तो अतुसो पर्पले गुडो जावन पावले बुन्यांत सालॉरस बसिलिकाची. मँगलोरच्या पुण्यक्षेत्राची जावन पावंक पयले आश्चर्य अतुरच्या एक अपूर्व पुणशेत. हजारो भक्तिकान वाट दगनचे बावरते तशें अनबावरते जिजुलोगी वटचे. म्हजी डाडा आनी मम्मी सांगाता हांव तेंचे एक दीस पावली आनी म्हाका तेंचे रावया म्हूण बगले. त्या यात्रिकांनी आपली तान बागेल्ल्या झरींतले हावी पियेली आनी म्हाका जिजन आजुनी ताका कृपेन सांबाळला. मुखार वताना मलपलगी कलमेडीन स्टेल्ला मॅरीस इगर्ज चीन्याच्या लारांक आदलून सालवालांक दर्या सुक्रपारी वाट दगनचे अनेक पुणशेत. 2 रुपार बांदल्या ह्या इगर्जेन वेलंकनी माय भक्तिकांक सारक्या वाटेक वण पावयता. शांत आनी विशाल हो ह्या इगर्जेन मोण परी दोळू दंपल्यार कुरपेसो वलोस वळटा. ह्या इगर्जीची घंटीची तोर कापूच्या दीपस्तंभा बरी सर्गी बंदराक पॉयंट मुंदारूंक आपयता. आतां मुखार या आमी करकटेक जावंक आसा सांत आंतोनीची रुखारची इमाज जावंक पावली पावडताची आस्त. वार्षिक नवनात भक्तीक सर मजत भक्ताक बरवसाच्या यात्रिका मेळयल्या त्या काळ समकोनच्या आमकां ह्या जुबल्या वर्सा मँगलोर दिशीच्यान 8 भाग्यवंत जागे पुणशेतून जावन नमलेलांत. सुमार 3 शेकता आदी गद्यान कोस्ताना मेळयल्या सांत आंतोनीची देवरी कर.